PA 56. सर्वेस पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुस्तारा, बलिदान मानून घे देण्यात तारा, उत्तर तुझे ऐकून कामी आया, जिनिताचेर बांधून कामी जमल्या, प्रेरी साव तुझे ताव शिक्षकात मिटली साव, मागताव तुझे बेसा, प्रेरी साव तुझे ताव शिक्षकात मिटली साव, मागताव तुझे बेसा. मिसाची ते सवा जल्मा दिसा गर्गां जावन मीस दितात क्लेरा अनिता डिसोजा, फ्लाविया फर्नांडीस, क्लेरेशा डिसोजा. तशेंच लग्न वार्षिक दिसाक अर्गां जावन मीस दिता मिगवेल रॉड्रिगेस आनी मेल्विना फर्नांडीस. अर्गां जावन मीस दिता जॉयल शेल्मा पिंटो सस्तान, क्लिफर्ड आनी झीना मिनेझस. तेव्हा दिन फ्लोरिन गोवियासाच्या आत्म्याक मीस दिता जेकब पेरेरा. तेव्हा दिन इफ्रोसिन लेविसच्या आत्म्याक मीस दिता नोरिन नाझरेथ. तेव्हा दिन फिलोमेना ए राजच्या आत्म्याक मीस दिता वायलेट आनी क्लॉडी फर्नांडीस वेलेन्शिया म्हयन्याचे उगडास. कुटमान देवा दिन जाल्ल्या बसत मीस दिता जेस्सी नेल्ली डिसोजा. तशेंच कुटमा दिन देवा दिन जाल्ल्या बसत मीस दितात प्रिमा आनी सनील डिसिल्वा आमेंबोड. आज आस्ट्रेच्या निवास्यांक संजेची काफी फळार दिल्या क्लेरेशा डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा संदर्भार हाका आमी जल्मा दिसाची उल्हास पटयत आसतना सर्वांक सर्वदानीक उपकार बावडता आनी आमच्या जिवितान देवान केले सर्व बरेपण आमी नियाळत आसतना आमच्या त्या सवा बसो तो विशेष रितीन आमी वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्य जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसो. आज पवित्र सभा जुआंव बॉस्को असो उगडास करता आनी हेचे शुभ अत्यंत जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत वा जिणे पळयणार सोमी आसा म्हणून वळखून जियेता ते दळा खंयचेय पंत हवन खंयचेय वारे वदळ जिवितांत आयिल्लें फूड करूंक आमी सकता म्हणलें थंयसर तारून आमकां लिसांव मेळटा. तर आमचें जिवीत जियेत आसतना कश्ट येता आसतना आमकां बेजाराय जाता आसतना पंत येता आसतना सोमी आमचे सांगात आसा म्हळें वळखूंक जाय अशें धैर्य आनी कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. तर पवित्रपणी आमी स्वच्छ बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमची पातकां वळखून घेवन पातकाचे बोगसाळे मागून सांगाता म्हणया हांव पातके सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनांत शिरलून तोंडांत उसारून वायट हातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां समकाल मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia
Krista Kaklutka, Krista Kaklutka, Somia Kaklutka, Somia Kaklutka. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तूं सर्व माया मोगाची आनी संतोषाची जर भाग्यवान जुवांव बसखोक तरणाट्यांचो बापय आनी शिकोवणदार जावंक तुवें वेंचलय आनी ताचे काळीज तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान पेटयलें. ताचे परी आमची काळजां मोगान पेटोवन तुका सोडून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणींक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां करपा आदी आमच्या सौम्य तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना. Amen. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वसाप. सर्वेस्पुरान नातानाक दाविदाशी धाडलो. तो ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, एका शहरान दोग मनीस असले, एकलो ग्रेस्त आनी एकलो दुबलो. ग्रेस्ता लागीं बोकऱ्याचे आनी गोरवांचे जायते हिंड असले, पूण दुबल्या लागीं एक शेळी शिवाय दुसरे कांयच नासले आनी ती ताचे विकती घेतली. ताणें तिका पोसले आनी ती ताच्या भुरग्या सवे वाडली. ती ताचेंच खाण खातली, ताच्याच पात्रांतले पियेतली आनी ताच्याच उस्क्यार न्हिदतली. ती ताका एक दुवे सारकी आसली. एक दीस ग्रेस मनशाच्या घरा एक सैरो आयलो, पूण आपणाशी आयिल्ल्या पयनाराक एक जेवण करूंक आपल्या काशा बोकऱ्या आनी गोरवां मदले एक मोनजात घेवंक तो तयार जालो ना. पूण ताणें दुबल्याची शेळी घेतली आनी आपणाची आयिल्ल्या सैऱ्यांक ताणें जेवण तयार केलें. दावीद त्या मनशाचेर रागान पेटलो आनी ताणें नातानाक म्हळें, जिवन देवाचो सपूत अशें केला त्या मनशाक मरण फावो. ताणें असले कर्तब केला आनी दया दाखोवंक ना देखून ताणें एका शेळयेक 4 शेळयो फारीक करूंक जाय. तेन्ना नातानान दाविदाक म्हळें, तूंच तो मनीस. सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा, हांवें तुका अभिशेक करून इस्रायेलाचो राय नेमलो. सावलाच्या हातांतलो तुका निवारलो. तुवें म्हजी बेपारवा केली आनी हितत उरियाच्या बायलेक तुजी पातीन करून घेतले देखून तुज्या घराण्या वयले ताळवार केदींच पयस सरची ना. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव तुज्याच घराण्यातावन तुजे विरोध वायट उपजशे करतलो. तुजेंच दोळ्या मुखार हांव तुज्या बायलेक काडून तुज्या पेल्याक दितलो आनी दिसाच्या उजवाडान तो तुज्या बायले सवे न्हिदतलो. तुवें हें काम गुप्ती केलें, पूण हांव हें सगळ्या इस्रायेला मुखार दिसाच्या उजवाडान करतलो. तेन्ना दाविदान नातानाक म्हळें, हांवें सर्वेस्पुरा विरोध पाताक केले. नातानान दाविदाक म्हळें, सर्वेस्पुरान तुजे पाताक भोगशिला. तूं मरचो नाय, पूण ह्या कर्तबा वरवीं तुवें सर्वेस्पराची बेपरवा केली देखून तुका जल्मोचो आसा तो पूत मरतलो आनी नातान आपल्या घरा व्हरतलो. दाविदाक उरियाचे बायल उदेशी जल्मल्ल्या भुरग्याचेर सर्वेस्परान ख्यास धरली आनी तो भोव पिडेस्त जालो. दाविदान आपल्या भुरग्या पासत प्रार्थून मागले आनी उपास केले. तो भितर गेलो आनी सगळी रात धरणीर न्हिदलो. ताच्या घरचे मालगाडे ताचेशी येवन ताका उठोवंक प्रयत्न करूंक लागले, पूण तो कबूल जालो ना आनी तांचे सवे तो जेवलो ना. देवाचे उतर हे, देवाचे वरदकार. श्लोक एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा
आनी नव्यान एक दृढ मौन मुजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो मुजे तावन काण व्हरनाका. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें बगीचो कर. एक उदार मौन दिवन म्हाका तीर कर. तेदवां तुज्यो आज्ञा मोडतेल्यांक तुजी पाट हांव दाखयतलो आनी पातकी तुजे थंय परतून येतले. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. रक्ताच्या गुन्यांवांतलो म्हाका निवार म्हाका देवा. म्हज्या सडवणदारा आनी म्हजी जीब तुजी सडवण गाजतली. सर्वेस्परा उगड म्हजे ओंठ आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडूंक. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो. पुताचेर विश्वास दवरतात तांकां ससनाचें जिवीत मेळटा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचंय सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वसूया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवां तांणी लोकांक धाण सोडलो आनी जेजू माचव्यार आसलो तो सोस्सू घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर माचवे आसले. तितल्यार एक जड वारें उठलें आनी लारां माचवा भितर मारन माचवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुकाणा हुशार तकली तेंकून न्हीद काडतालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय मू. जेजून उठोन वाऱ्याक बेस्तायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवड जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बेजूड कित्याक? तुमकां भोवाडतना? पूण ते भोवसड भियेले आनी एकामेका म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. तुमी इतले बिजूड कित्याक? वै आर यू अफ्रेड? कित्याक तुमकां इतलें बें? मोगाळ भाव भयणीनो, हें सवाल जेजून आयच्या वांजेलांत शिसांक विचारलेलें. आयच्या वांजेलांत जेजूचे शीस वारें वादळाक भियेल्लें घडीत आमचे समोर आसा. तुमी पयण केलां आसतलें शिपार ह्या दर्या तडीर. वारें वादळ आमकां केदाळा येता म्हण कळयता गी कोणायपुणी. दर्यो शांत आसता. भुरगीं पिकनिकाक गेले जाल्यार ह्या दर्या तडीक गेले जाल्यार संतोशान आसतात. एकचपणी वारें वादळ येतना भियेतात, कंगाल जातात. कित्याक अतंत्र परिस्थिती. जेजूच्या शिसांकी अशेंच जालें. आनी जेजूचे शीस सामान्य शीस न्ही, ते दर्यांत उपेवचे. सगळो दीस दर्यांत ते मासली भागचे आनी ते अनुभवी पागी. तांकां कांय ते नेणारी न्ही. तांकां वारें वादळ आयल्यार संदिग्ध परिस्थितींत कशें उपेवचें, कशें वयर येवचें तें जाणा आसले. लारांक त्या घडये ते भियेले. कठीण वारें वादळ आयिल्लें म्हण सुवार्ता सांगता. आनी तांचें बें नीज. आनी त्या आकांतांत
ते भियेल्ल्या वेळा तांचो अनुभव कसलो जावंक आसतलो ते बुडचे आनी मोरचे स्थितीर आसले कोणा म्हण आमकां स्पश्ट समजता. विद्यार्थीक परीक्षे सालांत क्वेश्चन पेपर पब्लीक एग्जामान पळयतना जर आन्सर येवना कितें अनुभव जायत विद्यार्थी कडेन विचारल्यार स्पश्ट समजता. तेका परीक्षेंत विद्यार्थीक पब्लीक परीक्षेंत क्वेश्चन पेपर पळोवन सगळो गमेलो भियेलो खंय. टिचरीक आकान जालें. इन्विजिलेटर येवन त्या स्टुडंटाक सवाल करता कितें जालें, कित्याक भियेलोय, कित्याक गडबडलोय, शिकोवनाय गे, आन्सर कळीत ना गे म्हणटना स्टुडंट जाप दिता गे तेंकांय ना चिटी वाडल्यात खंयसर आसा म्हूण कळीत ना. आतां सवालांक पुरो जाप आसा ताचे कडेन पूण खंयसर आसा म्हूण कळीत ना. त्या देखून भियेलो म्हणून हांगासर तशें न्ही. हांगासर शीस नीज भियेल्ले कित्याक वारें वादळ कठीण आसलें. असलो अनुभव शिसांचो भियेल्लो दर्यान वारें वादळ आयिल्लें आमकांय जाला आसतलो. आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आसतना जावंक पुरो जिवितांत पिडेचे वारें वादळ, कुटुंब जिविताचे समस्ये, आर्थीक संकश्टाचें वारें आनी जिंदीनातले घडये लुकसाण जाताना हे सगळें वारें वादळ आमच्या जिवितांत मारतना शिसांक जाल्लोय अनुभव जाला आसतलो. हांगासर आमी गमनाक घेजय आसलो प्रमुख विशय जेजू माचव्यार आसलो, तांचे सांगाता आसलो आनी तो वांजेल म्हणटा न्हीद काडटलो. शिसांक तांचे सांगाता जेजू देव हजर ना कोण ना म्हणलो अनुभव आनी ते म्हणटा ताका कांय पडोवंक ना. शांत, स्तब्ध, मौन, मुस्तपोटी हो अनुभव आमकांय जाला आसतलो. आनी सवाल ते शीस विचारतात तूं आमच्या खबरेक नाय मू लॉर्ड, डू यू नॉट केअर. पूण वांजेल म्हणटा जेजू तांच्या सांगातच आसलो, मौन आसलो जावंक बरो. तो उठतना लारांक तो बेश्टायता आनी तो ताची पदवी दाखयता आनी एकच उतर चूप राव, शांत जा. आनी तेच घडये वारें रावता, दर्यो शांत जाता. केवोस कन्फ्युजन आसलें शांत स्थितीक येता. आनी त्या वेळा जेजू तांच्या खुशीन घुंवोन सवाल करता तुमी इतले बिजूड कित्याक? वाय आर यू अफ्रेड? ह्या परिस्थितीन जेजू म्हणटा तुमी उण्या बोवाडताचे न्हू. तो तांकां खिंडिना, तो तांकां कंडेम करिना, पूण तांकां बोवाडतांत पातयेणेन वाडोवंक आपोवणें दिता. संपूर्ण बोवाडतांत पातयेणेन जेजू ते येवच्याक आपोवणें दिता. आनी जेजू त्या वेळार ताचे शिस जेजूक अजापून म्हणटात हो कोण जावियेत, हो कोण जावियेत. वांजेलसो आयच्या वांजेलसो प्रमुख वांटोस हांगासर ह्या क्रेच्या वेळा आमकां कळीत जाता की एवरी स्टॉर्म रिवील्स हू जीजस रियली ट्रुली इज. आनी हर एक ते वारें वादळ तो जेजू कोण म्हूण दाखयता गे. आनी तो जस्ट एक शिकोवणदार न्ही, बगार सगळे सृश्टे वयर अधिकार आसो धनी म्हणून कळीत करता. तर मोगाळ भोव भयणीनो, आमच्या जिवितांत वारें वादळ अविभाज्य अंश, कश्ट संकश्टाचे एरसंगतीचे वारें वादळ मारतस बे मनशा सैंबाचे. पूण केन्ना बोवाडतान आमी पातयेणेन जेजू आमचे सोवें आसा म्हूण पातयेता. केन्ना म्हणसर ह्या बोवाडतान पातयेणेन जियेता तवळ आमकां कितें सोडें पण बगना. कित्याक बोटींत जेजू आमचे सोवें आसा. जिविताची बोट आमी जियेतना आमचे सोवें आसा. ते देखून असली पातयेणी बोवार्थ उणो जातना सुमये लागीं आमचो बोवार्थ गुंड करया आनी वारें वादळ जिविताचे फूड करूंक आमकां सक्तीन बर म्हण तेच जेजू लागीं मागया. आमेन.
C49. आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोये परी जीवन आमचे तुका मेळटय का, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकून उर्बेस आमकां कर, तुझी खुशी पाडू कृपेन आमकां भर. बेया सेवेची उदार आमकां कर, मोयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्परमेन की. सर्व पदवेदार आनी भोवरत्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार पडून तुका ओलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन सस्नाची चडवण चडोवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचेय सवे आसो. आमची कळसां उपारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्वो रकमशा थेफा दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमचे सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, जो आम बसको तुज्या भक्तच्या मनाक हो दीस संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां देर दिता, ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उंच वाडयता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेच पडतो. सर्गानी संसार भरला तुझा वैन बाबा. उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याची सो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणचे. तेस्वरी जवान जातास ताणें काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांगतली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक हररचें हें रगत. पातकांचे बगसाणें मेळच्या तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशा पसत हें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Povărtă sogotu părgătuia. Soumia Jésus,
तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पावून आम्ही परगळता तुझ्या येण्यान सोम्या जेजू आम्ही अद्रिका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सुडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमच्या सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगिवन बापा पीठ पाऊल सलाना आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिदी मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळयूंक फोव कर आम सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव क्वार मरिये देवाचे माये संगती भगिवंत जुजे दिसपोती भगिवंत आंतोन भगिवंत डॉन बस्को भगिवंत धर्मदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोत्वेदार पापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सजनाच्या सजना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुखयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे हेणे बरवशनांत केल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळटीन सर्व पातकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. स्वर्गीय पदवेनी महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांत शर न्हय पूण तुज्या पोपी सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुझी येता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सर्व सौभाग्य. सोम्या तुवें म्हजे पितरांची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
D6. Christus sumugto, gusto to atapso, bistrong ko na saito, mit menas lolo, Christus sumugto. Sumikit lohutan, kakultiचे भांडा, सर्वांगीता आता, मुक्सुम सदा ताया, रक्ता सोसरीवर योताने कुसा, आमचे पासो दिसरात मागता तो सर्गा, Christa sumokto. Christa sumokto, konsoto atapso, visrum konasaito, mit menas lolo, Christa sumokto. Kaune tavun kutsa poryan moktane kelo, moga so samskatane moganam kadilo, Christa sumokto. Tănem ce dăm pia călzântăile ce sucărga de pia. Aiso sobit novo ti samcha jevitan favăcă. या सकाळी फुडें हांगासर येवंक त्यास सोम्याच्या कुडीन पोशीत जावचे बाग फावो केल्ल्या पासता कारगा देव्या. आयचो दीस ताच्या हातान समर्पण देव्या. आयच्या दिसा जावंक असचे सर्व कार्य ताचे यश कृपेन जावच्याक ताच्या आदारान जावच्याक ताचे बेसांवां आमी मागया. आमच्या मोगाच्यांक ताका आमी समर्पण देवया. आमच्या कुटुंबाक ताका आमी समर्पण देवया. आमच्या लागीं मागणें विचारलेलें आमी उगडास काडया. विशेष रितीन मागया आमच्या दानी पासत आयच्या दिसा जल्म दिवस आचरण करच्या पासत वार्षिक दीस आचरण करच्या पासत तोच देव तांकां नव्या रुपायान बरोवन दी म्हणून मागया. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा भगवंत जॉन बॉस्को तुझी आणि तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासीपणी सेवा केल्ल्या खातीर सासनेक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेसूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भाव भयणींची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या मोगा सांगाता ससनाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचंय सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव पाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसनया क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडता. देवाचे मोदतकार.
संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागली सरी तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची किते वोडते बाग मोरयेचे प्रसूस आमचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसाच्या देख जावं सोबच्या मुळव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची सगळ्यांची भेटवणी एजेजूच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर्मची मागणी कामानी कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी अल्तरीच्या पवित्र सक्रामेंतांत तुवें तुका कळनासतना भेटोवच्या सोमेसिरा दे पासत भगवंतां कुवार मरयेच्या कथावेन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता प्रत्येक जावन मागण्याच्या पुस्तकाची हृदया पासत आनी पापसेबान ह्या म्हयन्यांत दाखोव दिल्ल्या हृदया पासत हेर जर हांव तुका भेटयता सर तुझे पासत एजेजूच्या पवित्र काळजा एजेजूच्या देव काळजा तुझे राजेव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी वता सुम्या जेजू तुझ्या देवी काळजाची ससायेन राख आमच्या भगवेन पाप सैबाक जाता ताका उजवाड गटाय आनी बुजवण म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांय पडटा हांव तुका अर्घां दिता अंतस्कनी नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता म्हजी चिंतना म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेज पातकां म्हज्या पातक्याची काकूळ कर देवा पवित्र आत्म्या देसैबाची करपाक आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पातक्याची काकूळ कर म्हाका पातक्या बक्षी भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवात एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत मानता तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो म्हूण हांव सत मानता ही सता आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी उसारता कित्याक तूं सस्तीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती प्राप्ती केल्यान तूं फटयनाय आनी फटवण पडनाय ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वरता आमेन बरवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे मुक्साणे आनी हेजिनी उपरांत सस्तीक सुसरतली म्हूण हांव बरवसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दाळ आनी काकूळदार आनी तुवें ते पासयलाय ह्या बरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वरता आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्वोस्तू प्रासळ हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेलासय हांव मोग करता कित्याक तूं वळतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो त्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वरता आमेन दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्वोस्तू प्रासळ मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें मान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पाताळ करिना म्हूण आनी पातकाची समय सुकयतली म्हूण ती निश्चय करता आमेन सुम्याच्या बुडव्यान मरेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र वरवीं ती गर्भिस्त जाली नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जे कुशीचे जेजो भगवती मरिये देवासने आम पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन आपले सुम्याची साकन तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजे तें जावं नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवासमये आम्हा पोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या काळार आमीन आणि देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येलो नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगाता स्त्री आंबे ततून सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवासमये आम्हा पोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या काळार आमीन भगवंती देवाची माये आम्हा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमचे खातीर माग्या येसुम्या बुडव्यान बरी खबर दिले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतल्या आमचा जाल्या ताच्या कष्ट आणि कुसा वरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या आत्म्या मार्फत आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो ते तसोच आता आणि सदां सर्वदा आमीन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो ते तसोच आता आणि सदां सर्वदा आमीन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो ते तसोच आता आणि सदां सर्वदा आमीन देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या रक्त्या जुगेची देण म्हाका दिलाय तुझ्या ताब्यात म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन मोगाळ पुत्रा सोफिये अंगवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगीन क्रिस्ताचे करवे निवरण आमचे देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन